हो अडवय 70चो शेतकार राजेंद्र देसाय कदंबा महामंडळाचे सेवेंतल्यान रिटायर जाले उपरांत ताणें आपल्या जमनीत लक्ष घातलें। घाम गाळ्ळो आनी हो लिंबांचो मळो फुलयलो। मी जवळजवळ आता 5000च्या वरती लिंबूची झाडां लायल्या आणि आता जवळजवळ 25% तरी झाडां पीक दिवंक सुरवात केल्या तेंच्यांनी आणि आता फुडें पीक दितली। तुम्ही कितली वर्सां जाली लिंबूची झाडां लायल्या? लिंबूची झाडां लायल्या 5 वर्सां जातली। 5 वर्सां आणि आता ती सगळी लागपाक लागल्या। लागपाक लागली। आणि ते झाडां बी अशें म्हणजे तेजी कितें करचें पडटा झाडां अशें म्हणजे खास तेजी ना खास अशें कांय ना आनी तेचे खत पाणी म्हणजे शेण आमी शेणच वापरता आणि सगळे तुमची सेंद्रीय शेतीच सगळी शेणच वापरता आणि तितूर काय आता हे लिंबू मार्केटाक लोक लोणचें करपाक रस काडपाक मागणां घेतात। कितली तरांची वरायटी आसा? लिंबून जवळजवळ 4 तरेची वरायटी आहा कळ्ळें। मोठे लिंबू, कागदी लिंबू, इडे लिंबू आणि बारीक आणि दुसरे लिंबू आसता आणि त्या शिवाय मोसंबी संत्री म्हणजे ही झाडां लायल्या कारण तांकां काटे आसल्या कारणान चडशे कोण येयनात भितर। म्हणजे आता तितले जनावरांचो त्रास जायना बाकीचे हे खाता पण लिंबू कोणाचो त्रास जायना ताका लागून लिंबू आणि मार्केटाक लिंबू चलता। लिंबू हे निंदाळ संधिवात आनी कितें त्या हेका उपयोगी आहा कॅन्सराक उपयोग जाता। सुरवेक देसाय हांणी नाल्ल, केळी, माडयो, चिकू, अणसां, मिरयां ह्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली। मात ह्या पिकांची रानटी जनावरां कडल्यान नाशाडी जावपाक लागली। हाचेर उपाय म्हूण तांणी लिंबांची पिकावळ घेवपाचें थारायलें। आमची वडलोपार्जीत जवळजवळ 5 हेक्टर जमीन आहा तितूर जास्त प्रमाणात मी पयलीं आमचे वडलोपार्जीत माड आनी बाकी असे जे पारंपारीक हे आसले तितूर पळयल्यार जनावरां काय दवरिना आली म्हणून मी मागे परिवर्तीत कसले तरी फळां घेवचे अशें ठरयलें म्हणून मी फळ झाडां लायलीं। चिकू लायले, त्याच्या नंतर निन्ना तरेची केळी लायल्यो, भोपळी सुपारी लायली, माड लायले। परंतु प्रत्येक कडेन जनावरांचो त्रास सांगूंक लागलो ताका लागून मगे मी विचार केलो जनावरां पासून रानटी आनी गांवठी जनावरां पासून कशें बचाव करचो झाडांचो। ते कसलें झाड ते लिंबूच्या झाडाक चडशी ही जनावरां लागनात। लिंबांक बाजारात खूब मागणी आसा ते भायर लिंबाक आयुर्वेदीक म्हत्वूय आसा। आता मेरेन आपणे 5000 लिंबांची झाडां लायल्यात आनी तातूंतल्यान समाधानकारक पिकूय मेळ्ळा। आता लोणचें घालपा खातीर लोक आपल्या कडेन लिंबू व्हरपा खातीर घरा येतात। फुडल्या 2 वर्सांत लिंबांचे बरे पीक मेळटले म्हूण देसाय हांकां आस्त। आता ते खंयचे मार्केटान खंयचे घालता? आमी गोवा बागायतदार, साखळी, बिचोली आनी लोकल लोक ऑर्डर करतात। आता चवथीच्या टायमार बी लोक व्हरता? गांवठी लोक व्हरतात, फोन घेता। फोन म्हाज्या कडेन सगळ्या लोकांचे ग्राहकांचे फोन आहा तांकां मेळटा तुका कितें जाय त्या प्रमाणे मी तशें तांकां धाडटा। आता निंदाळ्या भागासून आता ते फोण्यासून येयल्या ऑर्डर। फोण्या लोक लोणच्याक व्हरतात आनी कित्याक करतात अशें तेचे लोणचें हेच्या बरें हेका लागून शुगरीकय सुद्दां बरें तुका तें धाडटा मी पळय मागीर घालता। सगळ्या भुरग्यांनी नोकरी धंद्या फाटल्यान लागचें न्हय। आमच्या गोंयांत जायती पिकावळ घेवं येता फकत गरज आसा ती योग्य अभ्यासाची आनी मार्गदर्शनाची। तेन्ना तरणाटे पिळगेन तांच्या जमनीचो योग्य अभ्यास करून तातूंत खंयचें पीक घेवं येता तें पळोवचें आनी शेती वेवसाय देंवचे अशें आवाहन शेतकार राजेंद्र देसाय हांणी केलां। आजच्या पिढयेन काय करूंक जाय आपली जी जमीन आहा तेतून तेंच्यांनी एग्रीकल्चराचो अभ्यास करून ह्या जमनीत आपण कसलें उत्पन्न घेवपाचें आनी तें ठरोवन नोकरी किंवा बिजनेस करूनय आपल्या जमनीचो विकास करूंक जावो। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत।